महाराष्ट्रात गरिबांच्या नावान हाडून कुसली तूर डाळ साखर नागरी पुरवण खात्यान कावलाच्या मोलाक लाटली। साखर घेवपी म्हणटा सापूच पेड्ड्यार ना कितल्याशाच गजालींक उपेगी। ऑफलाईन विजा नाका ऑनलाईन करात कितल्याशाच ब्रिटीश टुरिस्टांनी गोयचो प्लान केलो रद्द। टुरिझमाक धपको टीटीएजी म्हणटा मुख्यमंत्र्यान ताकतिकेन लक्ष घालचे। महाराष्ट्रात गोयच्या सोऱ्याक मोक्का लायत सावन गोयचो सोऱ्याचो सेल 90% पडलो। परमिटाच खपना लिकर ट्रेडरांचो अध्यक्ष म्हणटा सरकारान लक्ष घालचे। केप्या मोरपिल्ला काजवाड्यार प्राथमिक शाळा 30-35 वर्सां जाली भाड्याच्या घरात। शाळेक लोकांनी जमीन दान करून जाली 2 दशकां। शाळा बांदूंक सरकाराक अजून मेळना मुहूर्त। IPHBत फ्रॉड दाखलो दिवन TOT म्हणून घुसलो। सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या आदल्या अध्यक्षान केलो इश्यू। सतीश नायकाक काढून वडोवंक प्रकरण GMC टिनाकडेन। मडगांव पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचे वेंचणुकेक दामोदर शिरोडकरांचे 3 अर्ज। फाल्यां फॉर्मालदाद नगरसेवक हॉटेलांत विचारल्यात सांगता खेळी मेळीक फुटपाच्या भंयान न्ही। काणकोणा गावांनी मिड डे मील बंद पडिल्ल्यान 2000 मायज भुरग्यांच्या पोटाक कळवय। पालक म्हणटात तांची परिस्थिती सारकी ना। कॉन्ट्रॅक्टराक सरकाराचे रेट परवडना। हॉस्पिटॅलिटी टुरिझम मळार 5 वर्सांत 2 लाख संधी। आम्ही घेना जाल्यार भायले तयार। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। सागावा काँग्रेस आरसीचे मेळून 30 कार्यकर्ते बीजेपी। टेंडर नसताना कला अकादमीचे काम करपाचे प्रकरणात तंत्रीक समिती नेमून चौकशी करची। आरोप सिद्ध जाल्यार मंत्र्याक काढचो। बीजेपीच्या सावयोची मुख्यमंत्र्याक चीट। लँड ग्रॅब प्रकरणात म्हापशेचो आदलो मामलेदार राहुल देसाई सस्पेंड। लँड ग्रॅब प्रकरणात नाव आयल्या उपरांत राहुलाक अटक जाल्ली आणि तो जामिनार सुटिल्लो। देशात कोविडाचे नवे 1957 केशी। 27,000 ऍक्टिव्ह केशी। गोंयात नवे 37 केशी। ऍक्टिव्ह केशी 137। क्राईम ब्रांचीन शिवोले रेड मारून हैदराबादच्या तरणाट्याक ड्रग्सा सयत उखल्लो। ड्रग्स दवरिल्ले स्कूटरीचे डिक्कीत। स्कूटरय जप्त। पणजे पोलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपाचे प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याची बाबूस मनशारात आड पणजे कोर्टात जबानी। बाबूशानूच ताळगांवसान पणजे मोर्चाचे केल्ले फुडारपण म्हूण दावो। उद्धव सेनेक मशाल चिन्ह। नाव शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। शिंदे गट बाळासाहेबाची शिवसेना। ढाल तलवार चिन्ह। ₹7 लाख रुपयांच्या ड्रग्सासहित दोघा राजस्थानी तरणाट्यांक गुंगूट पोलिसांनी उखलले। कांदोळी बाजारा लागसार कारवाय। परवरे म्हापशा आणि थियेच्या पाईपलाईनीक नवे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटर बसोवन जातले टेस्टिंग। आज बुधवारा मंगळारा 18 तारखेक शुक्रारा 28 तारखेक बार्देस दिवचल तालुक्यात मर्यादित उदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उज्जैनात लोकार्पित केले महाकाल लोक। श्री महाकालेश्वर देवळात पूजा। न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड जातले फुडले सरन्यायाधीश। सध्याचे सरन्यायाधीश उदय ललितान चंद्रचूडाच्या नावाची केंद्राकडेन केली शिफारस। दक्षिण काश्मीरात दोघा आतंकवाद्यांक मारले। आतंकवाद्यांक सोदून काडपी लष्कराच्या झूम सुण्यान 2 गुळयो लागून लेगीत आतंकवाद्यांक सोडले ना। लष्कर पावतात कारवाय फत्ते।
अंदूच्या ISLात FC गोवाची पहिली मॅच ईस्ट बंगाल आड आज कोलकातात. मॅच टफ मात टीम स्ट्रॉंग म्हणटा FC गोवाचो कोच कार्लोस पेना.